वेलकम बॅक टू माय चॅनल. सोली कशी हांव सगळीं बरी आहा म्हणून आजची रेसिपी आहा ती तुमकां सुक्या बोंगलांची कोडी. ही रेसिपी म्हाका मागलेली स्नेहा म्हणून. स्नेहा तुवें मागलेली रेसिपी सुक्या बोंबलांची कोडी. सो सुक्या बोंबलांची कोडी आमी कशी करता पळय ती तुमकां दाखयता. सो रेसिपी स्टार्ट करूया. तुमकां बोंबलांची कोडी करून दाखयता. कोणें मागलेली न्हू कोडी ती बोंबलांची कोडी करता आयज. हे पळय हे बोंबील घेतला हांवें. हे पळय हे 2 कांदे कोडयेक घालपाक आनी हे जिरे आतां घालता दाखयता तुमकां. हे जिरे, ही मिरयां, हळदीचो आले लसणीचो पेस्ट आख्खो घाल्यारूय जाता. मागीर ह्यो गांवठी मिरसांग जिरे घालता. मिरयां घाल्या 1 स्पून, जिरे घाला इल्लेशें म्हणजे 2 चिमटे कशें जिरे कोडसाणीक लागून आनी कालाफ्रां घाल्या. आनी हो तिखीचो पळय 2 पीस तिखीचो. एक स्पून हळद पावडर, आलें आनी लसूण पेस्ट केला. पेस्ट करून दवरला. 1 स्पून घालता आलें लसूण पेस्ट. तुमकां जाय जाल्यार आख्खी घालूंक जाता. आनी हे गांवठी मिरसांगो मेजून दाखयता तुमकां. म्हणजे कोडी न्हू ती म्हणजे बरी हें जावपाक. 3 4 7 8 9 10 20 गांवठी मिरसांग घाल्या. आनी हे 10 घाल्या. आतां वांटा दाखयता. आनी हे आंबट हे मातशें फुगयता उदकांत. फुगोवन मागीर घालपाचें आनी वांटपाचें. ही कोडी न्हू हेका हें इनाक येयना. आतां तुमकां जाय 1 कप उदक वांटपाक. तेचे बोंबील धुल्याय पयल्यान उदकां गरम उदकान घालून दवरलेले ते मातशे सॉफ्ट जावपाक. सायड बाय सायड फोंड मारला. मसालो घालला. मसाला आंब्याची सोलां पळय 5 घालता. म्हणजे आतां ही कोडी ओही करून दाखयली. आतां तुमकां कसली आनीक कोडी कोहली हेजी नाल्लाची कोडी बोंबील घाली ना. ओहीच ही कोडी ओहीच. आनी आतां मागीर चापोवन पळोवन मागीर इल्लें मीठ घालपाचें. आनी कोप घालता शिजोवंक जाय न्हू तें. ही बोंगलांची कोडी केल्या.
तुमकां दाखयला करून बोंबलांची कोडी आनी ही तुमी करा आनी पळया आनी मागीर म्हाका सांगा आनी आमी करता ते भाशेन कोडी तुमकां दाखयला करून आनी तुमकां आनी कसली जाय जाल्यार बोंबलांची कोडी मागीर सांग म्हाका. गायज तुम्ही रेसिपी चोयल्या आसतली ती रेसिपी तुमकां कशी लागली ती म्हाका सांगा. प्लस हांव सांगूंक सोदता रेसिपी जी आमी शेअर कोत्ताय पळय ती आमी कशी कोत्ता पळय ते तुमकां शेअर कोत्ता. इफ तितून आमी थोडी वस्तू तुमी घालताय त्यो आमी थोड्यो थोड्यो घालना आसतली. ते कालचे एक रेसिपीन आमी एक वस्त घालून जाल्यार सो कमेंट येयलो इसरोली काय म्हणून. सो इसरो ना आमी ती वस्त घालिना. सो तुमी कशी कोत्ता न्हू ती म्हाका कमेंटान सांगा. सो आमी ट्राय करतली. सो तुमी कशी कोत्ताय ती ओके. आनी आमी कशी कोत्ता ती तुमकां दाखयल्या. आमी बोंबलाची कोडी कशी कोत्ता ती तुमकां दाखयल्या. सो तुमी बी घरा ती ट्राय करा आनी मागीर म्हाका फीडबॅक दिया ओके. इफ तुमकां ह्यो व्हिडिओ लायक जालो जाल्यार लायक करा, शेअर करा आनी सबस्क्रायब करूंक विसरो नाका. आनी म्हाका खूब कमेंट्स येता डेली व्लॉग्स मिस कोत्ताय म्हणून. हाल्यारसून तुमकां डेली व्लॉग्स येतले. मॉर्निंग डेली व्लॉग्स घालतले आनी इवनिंग रेसिपी व्हिडिओज घालतले ओके. हालच्या डेली व्लॉगां मेळया. टील देन बाय गायज.